भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे हे चालू आसा, आंदोलन चालू आसा, हे आंदोलन गोयची संस्कृती राखपाक चालू आसा। गोयच्या भुमिपुत्राक न्याय दिवपाच्या माध्यमांतल्यान हे आंदोलन चालू आसा आनी गोयची संस्कृती टिकोवपाच्या दृश्टीन हे आंदोलन चालू आसा। शिवसेनेची पयलींच पासून भुमिका आसा की हिंदुत्वाचें खंय तरी रक्षण जावपाक जाय, भुमिपुत्रांचें रक्षण जावपाक जाय आनी त्या संदर्भान मातृभाषा ही आवश्यक आसा। मातृभाशेंतल्यान जर शिक्षण जालें ते जाल्यार हे हिंदुत्व किंवा बाकीचे जे विचार आसा हे टिकून उरतले। जे आमची संस्कृती आयज सगळे आमचो लिटरेचर जो आसा हो मराठी भाशेंतल्यान आसलेल्या कारणान आमकां तो जर टिकोवन दवरतलो जाल्यार शिक्षण हे मातृभाशेंतल्यान जावपाक जाय ही शिवसेनेची भुमिका आसा। आतां भाशा सुरक्षा मंचाचें जे आंदोलन आसा तेंच्यांनी खंय तरी सरकाराक इशारो दिल्लो आसा आनी पर्याय उबो केल्लो आसा की जर ते तर ही ग्रांट्स दिता, ती ग्रांट्स जर बंद करिना जाल्यार आमी सरकाराच्या विरोधान निवडणुकीन देंवतले। त्या संदर्भान शिवसेनेन आमी वेलिंगकरा कडेन संपर्क केल्लो आसा आनी जी पळय कितें तेंची स्ट्रॅटजी ठरता म्हणजे तेंच्यांनी सांगलेलें आसा की मोगो पक्षाक पयलें प्राधान्य आसतलें। जर मोगो पक्ष युतींतल्यान भायर सरना जाल्यार शिवसेनेचो विचार केलो वयतलो म्हणून अशें आमी कालच्यान दीसभर सगळे तेंचे स्टेटमेंट पळयता वेगवेगळ्या चॅनलांचेर। तर शिवसेनेचो जर विचार जालो जाल्यार फाल्यां कशा रितीन फुडें वयचें म्हणजे तेंचे कितले उमेदवार आसतले आनी आमचे कितले घालपाचे ही रणनिती फुडें ठरतली। आनी खंय तरी हे जे पळय भ्रश्ट सरकार पळय आसा, लुटारूंचे सरकार पळय जे आतां गोंयान पळय जे चल्लां, ह्या सरकाराक एक प्रेस कॉन्फरन्स सुद्दां घेवपाची ताकद ना। आयज ते खासदार नरेंद्र सावयकर काल प्रेस घेवन पळय जी स्पश्टीकरणां दिता ही टोटल स्पश्टीकरणां बेकायदेशीर अशी आहा। हांकां जस्टिफाय करपाकूच पयलीं तोंड ना गोंयच्या जनते मुखार। कारण हे सगळे नेते जे आसा हे भाशा सुरक्षा मंचाच्या आंदोलनान काळी टिशर्टां घालून देंवलेले आसा। हेंच्यांनी प्रत्येक कडेन रस्ते आडून बंद केल्लेले आसा त्या टायमार। इवन बस मालकांक सुद्दां बंद, गोंय बंद जेन्ना जाल्लें तेन्ना स्वता मनोहर पर्रीकारान आमकां त्या टायमार अपील केल्लें की तुमी बसी बंद दवरून ह्या आंदोलनाक सपोर्ट दिवचो आनी खंयच्या तोंडान हें आतां जस्टिफाय करपाक लोकां मुखार वयता हो एक व्हडलो प्रश्न चिन्ह आहा। म्हणून हेंच्यांनी नैतीक पळय हेंची पळय नैतिकता पळय कितें आसा ती सगळी घालून दवरलेली आसा। सगळ्या पावड्याचेर भारतीय जनता पार्टीक अपयश येल्लें आसा आनी खंय तरी आमकां गोंय तर सुरक्षीत दवरपाचें आसा, गोंयची संस्कृती सुरक्षीत दवरपाची आसा जाल्यार शिवसेना आनी भाशा सुरक्षा मंच किंवा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष येता जाल्यार हांकां सगळ्यांक फुडें सरोन एक बऱ्या पैकी सरकार फुडें हाडून ह्यो ज्यो सगळ्यो पळय कितें चल्लां तें बंद करचें पडटलें।